परा आमच्या मुखार रचणारा, आकुलदारा आमच्या दयाळ पोचणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा, उत्तर तुझे ऐकूक आम्ही आयल्या, जिनिदाचे बांधूक आम्ही झुल्या, प्रेरीत जावं तुझे नाव शिक्षा खतमिकी जावं मागतां तुझे बेसांव, प्रेरीत जावं तुझे नाव शिक्षा खतमिकी जावं मागतां तुझे बेसांव. सर्वेस पोरा आमच्या मुखार रचणारा, आकुलदारा आमच्या दयाळ पोचणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते बोमगाळ भावानो आणि भयणीनो, सद्या काळाचो 12वो आयतार हाची देवस्तुती आज आमी संभ्रमतांव. तशेंच आज पवित्र सभेंत जागतीक लायकांचो आयतार लेटी संडे आमी संभ्रमतांव. हाचे सांगाता हेर संभ्रमय आसात. आयच्या दिसा जागतीक फादर्स डे, बापोयांचो दीस. तेच बरी आयचो दीस जागतीक संगीताचो दीस, वर्ल्ड म्युजीक डे. आनी निमाणें आज योगा डे जावन आसा. अशें ह्या आमच्या देवस्तुतेंत आज साबार इरादे मेळ्ळ्यात, साबार संभ्रम आमी चलयतांव. आयच्या देवस्तुतेचो संदेश देवान आमकां दिवचो जावन आसा, भिये नाकात, भिये नाकात, धैर्य घेयात, तुमी सर्व मोलादीक जावन आसात. आयच्या दिसा असलो संदेश आमी घेवया. आमच्या लायकां खातीर मागया, आमच्या संगीतकारां खातीर, कंतारिस्तां खातीर, संगीताच्या शेतांत आसच्यांक हर एकल्या खातीर मागया. आमच्या राष्ट्राच्या हर एका नागरिका खातीर मागया. विशेश तरान एमिसाचें बलिदान भेटोवया. ह्या आमच्या कश्टांच्या वेळार, पिडेच्या वेळार कश्टो नासच्या आमच्या सर्व भाव भयणी खातीर हे सर्व इरादे मेळोवन हें जेजू क्रिस्ताचें बलिदान देवा बापाक भेटयतना आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सडोवन हांवें जायतीं पतकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच मुखार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या खाखोत कर, सुम्या खाखोत कर, क्रिस्ता खाखोत कर, क्रिस्ता खाखोत कर, सुम्या खाखोत कर, सुम्या खाखोत कर.
महिमा 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 देवा कुंजकी आणि शांती ताज्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपुत्रीला देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू मापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञ संगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू भोगी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच सड आनी सड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोवन पडान गाय म्हूण पळोवंक आयित्ते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताची पारीकपण घेतल्यांव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजा मोना तूं पारकिताय. तूं तांची कडचे घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे उदंड येन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदंड येन म्हाका
म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासोत ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी. म्हज्या दायजा ग्रोतांत परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खेणतेल्यांचो केपडायो म्हजेर पडता सात. तुजे उधण म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. वेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन नायक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. सर्गांनी पृथ्वी तुका वाकणू. दर्यो आनी तांतलो जिवी ताची स्तुती करू. तुजे उधण म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तली. देवदर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसल्या आपल्यांची तो बेपरवा करिना. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी. तुजे अपार काकुळतीन म्हजेर दिश्ट घाल. तुजे उधण म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे उधण म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बरोबर मोरनी आयले. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखोंक जायनातले. आदांच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यान मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदां बरी देवाचे स्पश्ट फर्माण म्हूण पाताक आदारिनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदां उपरांत येवचो आसल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदांच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय. हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपेदिणी आनी त्या बरोबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. देवाचे उतार हे. देवाचे वड उपकार.
सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सताचो तो आत्मो म्हजे विशें साक्षीतलो म्हणटा सुमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितेल्या सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांचे सांग म्हळें मनशांक भिये नाकात दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक सकतेनांत बगर कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडांत नाश करूंक सकतल्याक भियेया गिरबुच्यो पयशाक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकसियेक तुमच्या बापाचे काबल्या ते विणे भंय पडना तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात जायत्या गिरबूंच्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ततय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो म्हाका आनी तुमकां आमकां समेस्तांक जिणयेंत थोड्यो बेबिरांती आसात थोड्यांक काळोखाचें बे थोड्यांक पालींचें बे जरल्यांचें बे थोड्यांक ऊंसायेचें बे ऊंस बांदपाक वचून सकलां पळयल्यार तांकां बे दिसता अशें आमचे जिणयेंत असले बिरांती साबार आसात ह्यो खंयतान आयिल्ल्यो म्हणल्यार आमकां स्पश्ट जाप ना आमचे लागीं पूण जिणयेच्या विविध स्तरांनी असल्यो बेबिरांती आमचे भितर रंबोवंक कारण जाल्यात बहुशा आमी ल्हान बाळां आसतना मम्मी आमकां जेवण खावंक या खाण खावंक लायतना वेगळी जेव गोंगो येता म्हण बेस्टायिल्लें उडास आसा बहुशा तशेंच साबार जिणयेच्या गणितांनी असले बिरांत आमचे भितर इगल्लें आसा आनी आमी वाडोवन आयल्यारय त्यो बिरांती आमचे भितरच आसात भाव भयणीनो प्रस्तुत काळार आमचे भितर साबार बिरांती आसात विशेश तरान फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत हांव आमचें जिणें एका रितीर बिरांतेचें जिणें जालां आमच्या संवसाराक आयिल्ली एक पिडा वो वायरस म्हाका ती पिडा लागात गी हांव घरांतल्यान भायर गेल्यार या हेर कडेन गेल्यार तो वसो म्हाका लागात गी म्हणली बिरांत तो वसो म्हाका लागल्यार इतले दीस हांव क्वॉरंटायन या हेरांत हांव पयस एकसुरपणान जियेचे पडात म्हणलें म्हणली बिरांत
ह्या पिढे निमती ह्या ताच्या उपरांतल्या गणिता निमती काम होगडायिल्लें काम परत मेळत गी म्हणलें भिरांत. कामाक गेल्यारी कामाक जगतो सांबाळया पर्यार मेळत गी म्हणली भिरांत. ह्या पिढे निमती सर्व बंद आसलें आतां थोडी सदिळाय आयल्या जाल्यार विशेष करून आमच्या भुरग्यांचें भविश्य रुपीत करची इस्कॉलां बंद आसात. केदाळा इस्कॉलां उक्तीं जातलीं. आमच्या भुरग्यांचे भविश्याची गत कितें ही भिरांत आनी खंत. इस्कॉलां उक्तीं जालीं जाल्यार धैर्यान दडयत कितें आमच्या भुरग्यांक पिडा लागली जाल्यार भाव भयणीनो भिरांतीची व्हड शिंगळस आमचे हुजी राज आसा. हरी एकल्याक ह्यो भिरांती भोव दोसतात. भोवशा असल्या एका परिगतींत आयची देवस्तुती आनी विशेष तरान आयचें पयलें वाचाप आनी आमचो आयचो वांजेल आमकां धैर्य दितात. हेर कोणूच न्ही वांजेलांत जेजूस आमकां सांगता भिये नाकात. 10 पंक्तींच्या ह्या वांजेलांत 3 फावटी जेजू सांगता भिये नाकात. हे आमकां हरी एकल्याक धैर्य दिवचें एक उतरां जायजे आनी आमची भिरांत पयस करीजे. कित्याक भियोंक नजो जे कोणाच्या हातांत आमचो जीव आसा तो पातयेणेचो जावन आसा. आमचो देव पातयेणेचो जावन आसा आनी ताच्या हातांत आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना, कसलेंच भंय ना. जेजू दाखलो दिता त्यो ल्हानश्यो गिरबो ज्यो पळया ताचें कोणीय गुमान करिनात जाल्यार त्या गिरबुजेंक पर्यंत देव सांबाळटा आनी राखता. तेच बरी हेर जाग्यांत हेर वांजेलाच्या उल्लेखांत तो सांगता तण पळया बायलें, फुलां पळया ती कांय खंत करिनात, भिरांत ना तांकां, पूण देव तांकां राखता. तांच्या सर्वाच्या की भोव मोलादीक तुमी जावन आसात. मनीस भोव मोलादीक म्हूण जेजूस सांगता. खंडीत जावन तो देव रसुल्लो आमकां सांडचो ना म्हणलें धैर्य देवाचो पूतस आमकां दिता. पूण एकच भिरांत जी आमकां आसची जी जेजू सांगता. कुडीक कितेंय जाता म्हणली भिरांत न्ही. बुकेन पिडेन काम नासतना आनी कितें जाता ती भिरांत नाका. पूण भिरांत एक आसूंक जाय, बरेंपण होगडावन वायटाक संपडोवन नास जाता म्हणली भिरांत आसा जे आनी खंडीत जावन ती भिरांत गरजेची जावन आसा. कुडीचो नाश करतल्याक भिये नाकात, पूण आत्म्याचो नाश जाता म्हणून खंत करा. कित्याक आत्मो नाश जावचो न्हय, तो सदांकाळ बाळचेत आसलो, देवान रचलेलो तो. तर भाव भयणीनो हो संदेश आमी आज घेवया. सक्कड पाशार जातलें, हो वायरस पाशार जातलो, लॉकडावन पाशार जातलें, आर्थीक असली एक पडणी पाशार जातली, सक्कड पाशार जातलें. कारण हें आमचें भविश्य जें हांवें सांगलें जें आसा पातयेणेच्या देवाच्या हातांत, तो केदाळास सोडून घालीचो ना. हेच्या पयल्या वचपांत जेरेमायाचें 81 उतार आमी घेवया. म्हाका लागाड काडूंक ही सर्व राखतात. इतले समस्ये म्हजे भोंवतणी आसात, पूण म्हजी केज, म्हजे तक्रार हांवें ताचेर सोडल्या. कोण देवाचेर आपणाची केज सोडता, ताका वर्गायसिता, आपले तक्रार ताचे अधीन करता, ताका कसलीच भिरांत ना, कसलीच खंत करची गरज ना. भाव भयणीनो आज लायकांचो आयतार आमी संभ्रमतांव. आमच्यो इगर्जो सामुहीक प्रार्थना मीस नासतना लायक आनी सांगाता मेळोवन हो एकवट दाखोवचो अवकाश आमकां चुकोवन गेला. तो परत वैगी येतलो म्हणून आमी पातयेवया, बरवसया आनी मागया. आयच्या वांजेलांत लायकांक मिसांव दिलां
आणि बहु स्पष्ट तरान दिला मिसावू ते संवसारांत जी येतात एक समर्पित जिणी याजक धार्मीक तांकां मेळ्ळां एक आपोवणें समर्पीत जिणयेचें लायकांक मेळ्ळां एक आपोवणें समर्पीत जिणयेचें आपल्या कुटुंबा सांगाता जियोंक कितल्या विश्वासपणान समर्पणान ते जियेतात तितले देवाक मानवतले आयच्या वांजेलांत ताणें दिल्लें हे मिसांव लायकांक हें जावन आसा उतरांनी आनी करण्यांनी सुवार्ता परगट करा जें कितें तुमी गुटान आयकलां तें पाक्यार्थावन तुमी पासारा देवाचें उतार पासारच्याक जिणयेच्या हर एका घडये आमच्या लायकांक एक व्हड आपोवणें आसा लायकांक आपल्या बऱ्या करण्याद्वारे आपल्या धाकल्याद्वारे आपल्या उदाहरणाद्वारे आपल्या जिणयेद्वारे देवाच्या उतराक साक्ष दिवंक आज आपोवणें आसा तर आमचे लायक आमची कुटुंबां बलिश्ट जावं दी देवाचें उतार परगट करूंक उक्त्यान क्रिस्तांव समर्थ गुटाची समर्थ न्हय आमकां आतां कळीत जाता एक सामुहीक आराधन नासतना आमच्या समुदायाचें बळ या आमची सकत आमकां दाखोवंक जायना आमचें बळ जावन आसा आमच्या एकवटांत आमच्या समुदायांत आनी ही गुटान पाळचो समर्थ न्हय बगार परगट आराधन करची देवाळांत मेळोन त्या देखून जेजूचीं उतरां आमी घेवया जें कितें तुमी गुटान आयकलां तें पाक्यार्थावन परगट करा आमच्या लायकां खातीर विशेश तरान आज मागया तांकां देव बलिश्ट करो तांच्यो जबाबदाऱ्यो कुटुंबाच्यो जबाबदाऱ्यो समाजीच्यो आनी पवित्र सभेच्यो जबाबदाऱ्यो पाळोवंक देव तांकां आदार दिवं आमच्या सर्व कश्टोंच्या भावा भयणी खातीर ह्या पिडेद्वारे दंडसातल्या हर एकल्या खातीर आनी मागया देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडो आनी देव तांकां गूण करूं आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया सतमंतान देवाक सरपदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र वरवीं करवी समवलो ओंकार मरियेतां जल्मलो पांच पिलद काल ताणें कस असले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गात चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सुसनाचें जिवीत आमेन बोमगाळ भाव भयणीनो भिये नाकात तुमी चड मोलादीक जावन आसात म्हणली जेजूची उतरां आमी आयकलीं ती पातयेवया आनी ताचेरच विश्वास दवरन आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरया सर्गेंच्या बापा तुजे येवजण कळीत करच्या पवित्र सभेच्या सोमेस्त मुखेल्यांक तुजे कृपेन भर तांणी सर्वांनी तुजे परजेक तुजी खुशी सदांच कळीत करेशे कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशाची आनी देशाची सेवा करतना धर्माक लागून न्हय बगार लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या दिएसीच्या लायक मुखेल्यांनी राजकीयांत तशेंच आडळितांत मुखार येशे तांच्या बऱ्या मौल्याद्वारे हेर लोकांक ते बरे मेलफंक्त जावन उराशे कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कोरोना व्हायरसा वरवीं मरण पावलेल्या सर्वांक शांत विशय मेळूं ह्या पिडेंत वळवळच्या सर्व पिडेस्तांक तूं गूण कर निस्वार्थी सेवा दिवच्या सर्व दाक्तेरांच्या पंगडाक नर्सांक स्वयंसेवकांक आनी त्या त्या गांवच्या अधिकाऱ्यांक तांच्या सेवेंत आनी वावरांत यशस्वी दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल
तांणी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मरिफात तुज्या खऱ्या उजवाडान चलोवन हेर धर्माच्या लोकां हुजीर तुका बरी साक्ष दिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, तुजेर विश्वास दवरनो आमची थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत आमच्या काळजा मनांत साबार आशा त्रेग आसात ते सर्व तूं जाणाय. तुजे कुशे प्रमाणे आमचे गरजे तें फावो कर म्हूण मागता हांव. त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सोम्या तुका देव किते हांव संकाडीक बोची आता पोटाचो तुका हाडून येता हांव उडो दाकाचो देडी तुझ्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुता तुझा. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुता तुझा. म्हाका जावं भेटोवंक दिता स्वादीक तुझे सेवेक सोम्या आसांव लागता. सोम्या तुका देव किते हांव संकाडीक बोची आता पोटा जोर तुका हाडून येता हांव उडो दाकाचो देडी तुझ्या मोगाची. मोगाळ भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या नाकांत मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाकणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्पराथे उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव मरयेत हांव जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गीं तुकाचें उत्सर्गीं तुकाचें उत्सर्गीं तुका जय 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 जय. उत्सर्गीं
नावी येता ताका जय जय हो सगी तुका जय 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 हो सगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमियां जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या आवडासा करा. भावार्थ सोगोट परगटुया. सोया जेसू तुझे मरणावी सबरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराड आयजक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिच्या पती सांगाती, भगेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो सगळो विश्वास आमच्या सर्गींच्या बापाचेर दवरनो. जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी ताका आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सस्ताच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया सुमी जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. सर्व वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. हुंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू म्हजो. दैवी खाणान बोसो अग्निकान बाबोसो
दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोभे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Solo permito si tum na de kum na idol have kogda solo permito Jesus so permito Jesus so permito असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळ हावे भोगूंक ना. असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया मुखार पुत्रा सोभे आंकवार मरी आशीर्वादी भगवंत कुर्साचे कुरवेन इवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.